देवाची भिरांत जिविताची सुरवात आणि देवाची भिरांत जिवीत. आमी देवाची भिरांतीन जिवीत सारया आणि आमी जिविताक पावतल्यात. आमकां जाय तशें आमी केलां, जाय तशें आमी जियेल्यात. देवाचो उगडास काडूंक ना, देवाक मान दिवंक ना, देवाचे कायदे पाळूंक नात, पूण संवसारी नदरेन आमी जियेल्या आनी असो देवाक आमी अपमान केला. आमी एकामेकाक अपमान केला. ताचे कायदे पाळी नासतना देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागया. हांव पत्की सोरपदविदार देवा आनी तुमकां बाफां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनाचे चिंतून तोंडान उंचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बागेन सरान सांगपार मरी सगल्या देदुकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाफां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्राद देवा लागीं विनोदी कुळांत प्रार्थून मागता. सोरपदविदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, kaklutko. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, kaklutko. प्रार्थया. आमची गरजो देव आमकां दवरया. E novenaci mis sabem mais din vasum confraria betita. Applies वाढदिवस समारंभता टीना फर्नांडिस करीत तिचेर आशीर्वाद मागया. काजाराची तयारी करता देवान भरपूर आशीर्वाद घालूंक बरी काजारी जिवीत ताका मेळोंक नवें कुटुंब करता तेन्ना बरें कुटुंब ताणें करूंक देवाची सगळी जाणवाय आनी देवाची भिरांत ताच्या काळजांत आसूंक मागया. आमची जोणेकल्याची गरजो देव आमकां दवरया आनी देवाची भिरांत आमकांय जोणेकल्याक आसूं हें देणें आमकां फावो जावंक मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी ग्रासवर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां मांडून दवरलीं आनी काळा युगा आदलो कोण एक आसनार येवन बसलो.
ताच्या न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याचे लोवे इतले नितळ, ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या पुरी, आनी ताचीं चाकां जळट्या उज्या सारकीं. ताचे मुखायल्ली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा करताले, आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पडत रावलों, आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गीच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशीं आयलो, आनी ताका ताचेशीं व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलीं, आनी सगल्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी, आनी ती केन्नाच सोमची ना, आनी ताच्या सम्राजाचें केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोकटा परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें. म्हाका दिरान भरलय. जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. कोरीच वर्ती सर्वेस्पराची मोहिमा. जबाब. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Zui, zui, sorvespora. Zui, zui, sorvespora. Zui, zui, sorvespora. Zui, sorvespora. Zui, zui. सगल्या ताच्या दोलबारांनो, ताची कुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. Zui, zui, sorvespora. Zui, zui, sorvespora. Zui, zui, sorvespora. Zui, sorvespora. Zui, zui. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सव्य. 6 दिसां उपरांत पेद्रू जाकोबाक आनी जुआंक जाकोबाच्या भावाक जेजून एका उंच दोंगरार व्हेलो आनी आपली बरी कुशीन तांचे मुखार ताचे
रूप बदललें. ताचे मुखामळ सुर्यापोरी लोकलोकीत जालें आनी ताच्या आंगोस्त्रां उजवाडा पोरी धोवी फूल जालीं. अवचितूच मोजेस आनी एलियस जेजू कडेन उलयल्ले तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी आसल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारता. एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक इलिजाक. तो उलयता आसतनाच तांचेर एक पळसुडीत खूप देंवलें आनी तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत, खेरीत हो पुरबायचो. ताचेर सगळें म्हजें दारुसपण आसा. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून सीस एकदम भियोन उमथे पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. उठात, ताणें म्हळें, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो जिवून जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. आनी सिसांनी अशें ताचे कडेन विचारलें, इलियास पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? ताणें जाप दिली, इलियास येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो. पूण इलियास आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताचें सवें केलें. तेच परी मनशाच्या पुताकूय तांच्या हातांतलें सुसचें आसा. तेन्ना जॉन बातिस्ता विशीं तो उलयतालो म्हूण सीस सोजमलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. जेजू कुर्सार उमकळटालो आनी ताचे बरोबर दोग चोर नागोणे, एकलो उजव्याक आनी एकलो दाव्याक. मनीस वायट जिवीत सारता आनी तांकां असली कास्त पडटा. आनी जे मनीस पातकान जियेतात तांकां चड गर्व आसता. ते चड आपलेपणान भरलेले. आनी जे मनीस चोदतात, किरमी कोत्तात, नागयतात, तांकां देव धर्म ना. ते फकत आपलेच पळयतात. आनी मरो पर्यंत ते जितीचे आसतात. त्याच खातीर जितीचे म्हणजे स्टबन, एडमंट. त्याच खातीर आमच्या जिवितांत आमी केन्नाच हे तरेन जिवंक फावना. खालती जावची गरज. आनी देव आमकां सगल्यो गोश्टी शिकयता ते आमी घेवची गरज. म्हणटच दाव्या हाताचो चोर जेजूच्यो केसाय करूंक लागलो, जेजूची फकाणां करूंक लागलो, ताका कितें कितें म्हणूंक लागलो. आरे तूं पातशाय जाल्यार तुका आनी आमकांय सोड. आरे तूं देवाचो पूत, मिलाग्र कर. आरे तुवें इतल्यो मिलाग्री केल्याय,
तूं टेंपल मोडून उडयता म्हणटाय, आतां आमकां सोडय, तुकाय सोडय, म्हाकाय सोडय, अशें म्हणून केस्टाई करतलो. हें चोरांचें, नागोण्याचें, किरमिदोरांचें आनी पातकान जियेतल्या मनशाचें जिवीत. दुसरोय चोर, पूण ताणें देवाची कृपा घेतली ते वेळार ताणें पळयलें की पातकान आपल्याक इफेर्न फाव केला, की पातकान म्हजें जिवीत कोबार जालां, आनी कांयच उरूंक ना, आतां मरूंक वता. ताणें आपलें काळीज उगडलें देवाक, आनी ताणें त्या चोराक म्हळें, आरे तुका देवाची भिरांत ना? इतलें तुवें केलां आसतना आमकां तरी शिक्षा नितीन पडल्या, पूण हो देवाचो पूत, हो पातशाय, हो सोरवंडार. आनी जेजूक म्हळें, जेजू, तूं वैभवान येताय तेन्ना म्हजो उगडास कोर. इतलेंच म्हणलें, साल्वार कोर म्हणूंक ना. ताणें म्हणलें, म्हजोय उगडास कोर. आनी जेजून ताका त्याच वेळार म्हळें, आज तूं म्हजे बरोबर स्वर्गीच्या वैकुंठान आसतलो. Fear of the Lord leads to life. देवाची भिरांत आमकां जिविताक पावयता. थोड्यो भिरांत्यो वायट, पूण थोड्यो भिरांत्यो गरजेच्यो. Some fears are bad, but some fears are very good in life. They lead to life. देवाची भिरांत म्हणटा ती कितें काय? देवाची भिरांत म्हणटा ती की देव आमकां कास लायतलो म्हण न्हय. देव आमकां इफेर्नान धाडटलो म्हण धाडटलोच. आमी तर बरें जिवीत जियेना, ह्या संवसारांत बरें करिना, बरें चिंतिना, बरें दुसऱ्या सोबे वागिना, देवाचे मांदव्यान पाळिना, इफेर्नान पावतलेच. पूण ही भिरांत न्हय. देवाची भिरांत म्हणटा ती की देव चड बरो, देव चड मोगाळ, देवान सगळें रचलां, ताचे असले आनी कोणाच लागीं बळ ना, तो सोरपोतवेदार. की हो सोरपोतवेदार देखून ताका मान, वैभव, मोहिमा, ही भिरांत. आनी ही भिरांत वायट भिरांत न्हय, बरी भिरांत. आमचे आवय बापूय आहात, भुरगीं आहात. भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेद दितात, तांचे केन्नाच खाला उडयनात. भुरगीं आवय बापायक भिवंकूच जाय, आनी आवय बापायक तर भियेनात जाल्यार ती भुरगीं जिविताक केन्नाच पावपाची नात. आनी आवय बापाची भिरांत कसली? ती मागतल्यात म्हण न्हय, पूण तांकां मान आनी रेस्पेद. ती म्हजी आवय आनी बापूय, आनी तेच खातीर हांव म्हज्या आवयक आनी बापायक मान दिता, रेस्पेद दिता, रेवरेन्शियल फियर. ही भिरांत बरी. आनी ही भिरांत भुरग्यांक आसूंक जाय. आयज भुरग्यांक कांय ना, कित्याक आवय बापूय पचपचीत जाल्यांत. तांणी आपलो मान रेस्पेद दवरूंक ना. आनी ही भुरगीं आयज आवय बापायक मारतात, गाळयो मारतात, पत्ते दितात, आयकनात. न्हांवंक वच रे म्हळ्यार वचनात, टीव्ही बंद कर रे म्हळ्यार वचनात, शिक रे म्हळ्यार शिकनात, मोबायल दी रे म्हळ्यार दिनात. Parents have no value today. भुरगीं आवय बापायक भियेनात. आनी चडूच जाल्यार ती भुरगीं म्हणटलीं, हांव घर सोडून वयता. कोणें म्हाका एक व्हिडियो धाडलो, धाकटें भुरगें सगळें पॅक केलां,
आनीक बॅग खांदार मारून भायर सरून वयता. मायन विचारलें, तूं खंय वयता? हांव घर सोडून वयता. तुजें कोण आयकतलो? धाकटें भुरगें. आमी जायते तरेन चुकल्या, कित्याक आमकांच देवाची भिरांत ना. आयज ही परिस्थिती भुरग्यांची, very sad story of our families, of our children as they are growing. कोणाक आयकतात भुरगीं? कोणाक आयकनात. कित्याक पयलीं देवाची भिरांत घालूंक ना. देवाची भिरांत म्हणटा ती रेवरेंशियल फियर, की देव चड मोगाळ, आमी ताका दुखोवंक जायना. तो आमचो इतलो मोग कोत्ता, तो सोर पदवीदार, आमी पातक करूंक फावना. वी शूड नॉट सिन अँड हर्ट हिम. ही देवाची भिरांत. प्रॉवर्ब्स, जाणबायचे पुस्तक सांगता, देवाची भिरांत जिविताची सुरवात. 9 वाचात, 10 वाचात. देवाची भिरांत जाणवायची सुरवात. देवाची भिरांत भोगतेची सुरवात. काय बरें बाग्युंत पापसाहेब बेनेडिक्ट अशें म्हणटा की देवाची भिरांत आमकां भक्ती करूंक वाट दाखयता. आमी भक्ती करतोच आमकां जाणबाय मेवता. आमकां जाणबाय मेवतोच आमकां बळ मेवता. हें बळ कसलें काय? न्हय बरें एक्सरसायज करून, बरें खावन जेवन सगळें तसलें बळ यो तूं हांव उडयतां, तसलें बळ न्हय. दॅट स्ट्रेंथ इज पावर, ऑथॉरिटी. तूं बारीक मोटको असो लेगून आसूं, बट यू कॅन हॅव पावर, यू कॅन हॅव स्ट्रेंथ, यू कॅन हॅव दॅट ऑथॉरिटी टू स्पीक, टू करेक्ट, टू टेल. म्हणटच ओळख, नॉलेज लीड्स टू स्ट्रेंथ. पापसाहेब म्हणटा. आनी बळ मेवतच आमकां कितें जाता? बळ मेवतच बुद्ध येता. आनी बुद्ध येतच कितें जाता? आमचें जिवीत देवाचे 7 कृपेक उक्तें जाता. आनी त्याच खातीर देवाची भिरांत पवित्र आत्म्याचें फळ. गालिशियन्स 9 वाचात. फळ, fruit of the Holy Spirit. The fear of the Lord is the fruit of the Holy Spirit, a gift given to us. जायते सांगून दिसता, थोडे सांगता. स्तोत्र वाचात आनी स्तोत्र 91 वाचात. हांव सोचता तुमी वाचतात म्हणून. प्रोटेक्शन साम. की देव हो येदो व्हडलो, 10,000 आनी 20,000 लेगून येयल्यार तुजे मुखार तो कोणाक तुका हात लावंक दिवचो ना. आमी स्तोत्र वाचता, इतलें सोबीत स्तोत्र. तातूंत आमकां गावता देवाची भिरांत आमकां कितें कोत्ता. देवाची भिरांत आमकां देव जिवीत दिता. आनी देव जिवीत हें आमकां शांती दिता. तुमी पुस्तक वाचच्यात, जाणवायचें पुस्तक, बूक ऑफ प्रॉवर्ब्स आनीक बूक ऑफ विजडम. हातून गावता की देवाची भिरांत मनशाचे घाय पेकयता, मनशाक बरो कोत्ता. देवाची भिरांत मनशाचें जिवीत सुफळ कोत्ता. सुफळ कोत्ता म्हणजे इट मे नॉट बी लॉंग लायफ. कोणो 90 वर्सां लेगून जियेता, पूण जिवितांत कांयच ना. ते न्हय, कोण फकत 40 वर्सां जियेता, पूण ताचें जिवीत इतलें जिवन भरलेलें. जो कोण देवाची भिरांतीन जियेता आनी 40 वर्सां देवान ताका दिलें, हें जिवीत ताचें इतलें फोलवून 90 वर्सां लेगून उरल्यार कांयच ताका सोड जायना. कोण देवाची भिरांतीन जियेता,
देव वाचत कितलें सोबीत. देव ताचें जिवीत सुफोळ कोत्ता. तो लाभ हांव चाखतलो. देवाची भिरांतीन जियेता तो मनीस कुशलकायेन जियेतलो. ताचें कुटुंब जातलें जिवाळ व्हांवते नदी सारकें. आनी व्हांवते नदीच्या झाडांत लायलेल्या तांचे हिरवीं सदांच पानां जातात ते तरेन ही देवाची भिरांत. आनी त्याच खातीर देवाची भिरांत म्हणटा तेन्ना आमी सगळें सोडून दिवचें. जें कितें देवाक अपमान कोत्ता हे देवळ्या सौर पदवीधराक, रोचणाराक, आनी तें म्हणजे पातक. आनी पातक म्हणटा तेन्ना गर्व, पातक म्हणटा तेन्ना आपलेपण, पातक म्हणटा तेन्ना चोरयो, पातक म्हणटा तेन्ना कामचार, पातक म्हणटा तेन्ना किरमी, पातक म्हणटा तेन्ना दुसंगपणां, पातक म्हणटा तेन्ना आपलेपणान धरून संवसारी जिवीत जिवंक आशेन, ग्रीड, एंगर, हेट्रेड हें पातक. आनी हें की देवाक मानना. देवाची भिरांतीन जियेतलो मनीस खालतो, देवाक विस्वाशी, ओबिडियंट टू गॉड. देवाचे कायदे पाळटलो, देवाचे वस्तू आपल्या जिवितान कोत्तलो, बरें उलयतलो, बरें कोत्तलो, बरें जिवीत जियेतलो. ओ जाचे सगळें देवाची भिरांत आहा तो सगल्यो गोत देवाचें चिंतता, ताची कुशी कोत्ता आनी त्या प्रमाणे जियेता. पातक वायट जिवीत पयस पयस कोत्ता. ही देवाची भिरांत. स्तोत्र सांगता देवाची भिरांत भाग्यूतपणाची सुरवात. The fear of the Lord is the beginning of holiness. The fear of the Lord is beginning of life. त्याच खातीर देवाची भिरांत आमकां करची. It's a fruit of the Holy Spirit. It's a gift of the Holy Spirit. सायबीण मांय हें तेणें फावो जालें आनी ल्हानपणींतन तिणें ह्या रोचणाराक, ह्या सौर पदवीधराक तिणें मान रेस्पेद देवाची भिरांतीन ती जियेली. नॉट अ नेगेटीव फियर बट अ पॉझिटीव फियर, रेव्हरन्शियल फियर. ओ सायबीण मांय तशी जियेली आनी देवूच तिचे सोबी येवन रावलो. कितलें सोबीत पळयात. तिका जिवीत दिलें, तिका कुसूंक लेगून दिवंक ना, तिका कुडी वत मागीर स्वर्गार व्हेली. ओहलें देणें. आनी त्याच खातीर दुतान देवान कितें तिचें सगळें पळयलें तें दुतान तिका कळीत केलें. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव नोमान कुरपेन भरलेली. जेन्ना आमी देवाची भिरांतीन जियेता तेन्ना देवाक खबर आहा. जेन्ना आमी पातकी जिवीत जियेता तेन्ना देवाक खबर आहा. ही इज ऑल नोईंग. तो सोब जाणार. जेन्ना आमी वायट कोत्ता, मस्ती कोत्ता, चोत्ता, नागयता, फटयता, ह्या संवसाराची क्रेस्कायेन आमी बोत्ता आनी झगडटा, आमची घरां इफेर्न कोत्ता, शेजार समाराक इफेर्न कोत्ता, वी बिकम इवल. देव जाणा, देव सगळें पळयता. आनी त्या काळार ते भोडूय मारतलोच. त्या काळार ते करून कोत्तलो. आमी आयज सायबीण मांयची असली देवाची भिरांत सायबीण मांयन अशी आपल्या जिवितांत घातली. आमी दिसाचे दिसाक तिचे भाशेन देवाची भिरांतीन भरलेली. आमी जावया, देवा लागीं कृपा मागया. कशें जावंक येता? मागणें करून आमी मागणें कोत्ता तें की देव म्हज्या फुड्यांत आहा, देव म्हज्या सांगाताक आहा. जेजून सदांच म्हणलें दोगां तेका म्हज्या नांवान मागणी कोत्तात तेन्ना हांव हा. ही भिरांत, हें देवाचें आसणें. आमी मागणें करचें आनी मागणें कोत्ता तेन्ना आमी देवाची भिरांतीन आमी वाडटा. दर एका रातीक न्हिदूंक वयचे आदीं
आमचो आत्मो आनी आमचें मन नितळ करचें. एक्झामिनेशन ऑफ द कॉन्शन्स आमी सदांच करतात अशें करून आयल्यात. ते आमी आमचें अंतस्करण करचें नियाळचें. आयच्या दिसाक हांवें कितें केलां, बरें केलां वायट केलां, आनी देवा लागीं बक्षिणें मागचें. आमी तिसरें पयलें मागणें, दुसरें अंतस्करणाची चवकशी, examination of the conscience, how I've lived my life today, and ask pardon for all the sins and make amends to change life. आणि तिसरें कुमसार करचें, कुमसार जावचें, पातक सोडचें, कुमसार करात. जेजून हो किरीत साक्रमेंट दवरला. कुमसार करात. आमचें जिवीत बरें ना, आमी झगडटा, आमी जाय तें वायट करता, आमी इवल जाल्या, आमी शैतानीक आमचें जिवीत, सॅटॅनीक लायफ, सॅटॅनीक थॉट्स, सॅटॅनीक डिझायर्स, सॅटॅनीक स्पीकिंग, सॅटॅनीक सीइंग, सॅटॅनीक शैतानीक जालें आमचें जिवीत. कुमसार करात, बरें कुमसार करात, पातक सोडात, देवाची परतून येवया. सायबीणमाचे भाशेन आमी देवाची भिरांत आमच्या काळजांत आमी रिगोवया. बेटुनी वेळार गायन करुया. C3 आमची सगळीं गोपी चिंतना. आमची सगळीं गोपी चिंतना, आमची सगळीं गोडली दुखां, आमचे आवडे, आमची काळजां, हेच तुका भेटयता दोनया. तुझे बेटे बरी सगळे जावं आमी उड्याचे कुडके, तोशे जावं सोर्याचे तेंपे, हेच कोतीत आमचे आवडे. तुझे बेटे बरी सगळे जावं आमी उड्याचे कुडके, तोशे जावं सोर्याचे तेंपे, हेच कोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भयणीन बाबान तुमचें आनी म्हजें बलिदान सोर्पदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र विश्वादाबाक सगळी स्फोट मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, तूं खरी भक्तीची आनी जाणवायची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्यास तुमचे सव्य आमची काळज उबारया. ती सर्वेस्पर सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. वयोश्य आमी करून सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासण्याच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावटान ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टा, थीर बरवशान ताचे मोहिमेंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलपरासो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मारून सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco cud porcotuia, Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù no viene tolo. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù no viene tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कुड्यान रोगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नाम्रतायेन मागता. सर्वस्प्राक्य पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलिप नेर आमची गवळी बापा, आनी सगळी उदनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकांनी तुजे इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमच्या मेल्ल्या खातीर मागया. जे कोण आमचे कॉन्फ्ररीचे मेंबर मरून गेल्यात तांकां सुर्गीचे राज मागया. जायतो वावर तांणी केलो, कॉन्फ्ररीचे सगळे सांबाळले, सुर्गीचे राज मागया. चुकल्यात लेगून जाल्यार देवान तांकां बक्षूंक मागया. तांकांनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमचेच खातीर मागया. आंकार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगती, तिचो पुती बागून झुजे, बागून धोरमदूत पेद्रो, पावलो, आंद्रे, जाकोब, जोव, जूड आनी बोब्त बागून फ्रांसीस शेवेर, बागून तांतून बागून जेवाज आस्तेचो बागून फ्रांसिस्को, फादर पियो, कोलकाताची मादर टेरेसा आनी सर्वखाणी तुका मानल्यान त्या सगळे भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोर पदवीधर बापाक सर्वंदोन आनीक वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आयज आमी म्हणटा संवसारान इतलें वायट, आमचे क्रिस्तांव लेगून हे हात ग्रेडी जाल्यात, कितले जाण आमकां फटयल्यात राजकारणांत. आमी म्हणटा आयज क्रिस्तांव असले हितूनी पडल्यात, बेबदिकायेन पडल्यात, किरमिनी पडल्यात, झगड्यांनी पडल्यात, मारामाऱ्यांनी पडल्यात.
आमी चिंतता कित्याक काय म्हणून कित्याक ल्हान आसतना भुरग्यांक देवाची भिरांत शिकोवंक ना आवय बापायनी सगळें दिलें येवत्रां सगळीं येतात बट देर इज नो कंट्रोल भुरग्यांक कितलें दिवंक हाउ मच टू वॉच टेलिविजन हाउ मच टू वॉच नेट हाउ मच टू यूज मोबायल नो कंट्रोल कोणाक कंट्रोल ना देखून ती भुरगीं ते तरेन वाडलीं सगळे उगोत संवसार सगळे उगोत नेट सगळे उगोत वॉट्सॅप आवय सगळ्यो वॉट्सॅपाचेर आहा बापूय सगळ्यो उगोत वॉट्सॅपाचेर आहा वॉट एग्जाम्पल आर वी गिवींग देखून संवसार मॅस कोणाक भिना किरमी करूंक कांयच न्हय चोरपाक कांयच न्हय झगडपाक कांयच न्हय कित्याक कोण चिंतिना कोण देवाक मान दिना येदोळ्ळो देव सोद आपल्याक रुचला कोण कोण कोणाक हें ना की आपूण पातक करून इफेक्टान वेतलो देवाक अपमान करतलो म्हजें जिवीत इतलेंच कांयच ना because there is no beginning of fear and if there is no fear beginning of fear there is no beginning of knowledge and if there is no beginning of fear and knowledge there is no life जेजून मागणें शिकयलें करून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिना तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तारणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार सर्वस्व सगळ्या वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सगळ्या पातकांतले आमकां सुटोय सगळ्या आखंतांतले आमकां वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनात समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें ह्या वेळार तूं आमकां जणेकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता साहेब आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका आनी आमकां जण एकल्याक शांती दी आनी तूंच आमकां सगल्यांक एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी ग्रासवट चलयताय सासणेच्या सासणांक आमेन स्वामीची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची सवय देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीच सुभागी सुम्या तुमचे गरजेचे म्हाका फावना पूण जगाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सुम्याक आमच्या काळजां शिवगाताना गायन करुया D13 जेजू बऱ्या गोवड्या जेजू बऱ्या गोवड्याक जेजू स्वादीक बऱ्याक सुर्गींतां तूं देवलोय सोडून म्हाका आयलोय जेजू बऱ्या Jesus स्वादीक बोल्या सुर्गींतां तूं देवलोय सोडून
तुका चुकोन गेली तुझे दायवर म्हाका पयसरून सोडनाका पडे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली तुझे दायवर म्हाका पयसरून सोडनाका Jesus wadik moga sanlo hawe tuka im kona wadoli pisai vodadali Jesus wadik moga sanlo hawe tuka im kona wadoli pisai vodadali pati maka poi gaya maka lipoi nanon povitro Domon sonas kersan pati makapui gaya makalipui nanon pohitrota Domon sonas kersan Jesus orsundora bodulo portara Surya bon por sodi mova bon soruchi Jesus orsundora bodulo portara Surya bon por sodi mova bon soruchi Bokshi tuki sobes cortum amka kurpes zato se poin kaba sasna sukh di sorga प्रार्थया सर्वस्व जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणांत तुझ्या बाबड्यांक तूं पोसताय आणि जिवीत दिताय तुझ्या मोगाच्या पुताचे उमळीत मांस रगत घेऊन या भोव वाडट्या देण्यांचो
आमी चड आनी चड फोळ काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमियाच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज निमाणो दीस नोवेनाचो. फाल्यां मुंसायबिणीची परब. सकाळीं 6:30 वरांचेर तेर्स जातलो आनी 6:45 वरांचेर पुर्वेचें मीस जाले उपरांत आमचो मोग जे भाशेन तुमी इतले दीस दाखयत आयल्यात सायबीण मांयक फुलां घेवन फुलां घालतली आनी भायर मागीर आमी केक काततल्यात. फाल्यां आमी खिरीत आवया खातीर मागतल्यात. आवयो जायतें काम करतात तांचे खातीर आनी भुरग्यांनी कार्ड केलां तें आमी तांकां पावती करतल्यात. आमी खिरीत देवाक तिनवासिया. फाल्यां परबेचो दीस पावलो आनीक व्हडे उमेदीन आयचो दीस सगळी तयारी करया आनी फाल्यां फुलां घेवन तीच फुलां न्हय, आमी हे 9 दीस देवाचें उतर आयकलां तें आमचें बरें जिवीत, आमचें फूल आनी आमचें फळ, बऱ्यो करन्यो, बरें चिंतप, बरें जिवीत हें सायबीण मांयक भेटुया. फुलां बरोबर भेटुया. देवान तुमकां आयज बरो दीस दिवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदविदात देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकर. Monte sai तुमगे आमची राणी ऐकून तुगे गिमाई तुझ्या भुरग्याची मागणी ऐकून तुगे गिमाई तुझ्या भुरग्याची मागणी आमी मागता मागीर आमच्या सोडून बेसाव आमचेर घाल तुझे हात उगडून आमी मागता मागीर आमचे हात सोडून बेसाव आमचेर घाल तुझे हात